म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, नमस्कार. आयज 26 जुलय आनी आयचो दीस खूब खाशेलो आसा. आयज कारगिल विजय दीस. 21 वर्सां आदीं आयच्याच दिसा कारगिल झुजांत आमच्या सैनिकांनी भारताच्या जैताचो बावटो हुबयल्लो. इश्टानो, कारगिलाचें झूज जे परिस्थितीन जाल्लें तें भारत केन्नाच विसरूंक शकचो ना. पाकिस्तानान व्हडल्यो व्हडल्यो येवजण्यो आंखून भारताची भूंय जोमून घेवपा खातीर आनी आपल्या राज्यांत जावपी आंतरीक कलहांतल्यान आमचें लक्ष दुसरे कडेन वळोवपा खातीर हें कारस्थान केल्लें. त्या वेळार भारत खरें म्हळ्यार पाकिस्ताना कडेन बरे संबंद उरचे म्हूण यत्न करतालो. पूण म्हणटात न्हय, बैरू अकारण सब काहूं सो, जो कर हित अनहित ताहूं सो. म्हळ्यारूच कारण नासतना दुस्मानकाय करप हो दुश्टांचो सभावूच आसता. अशा सभावाचे लोक जो हिताचें करता ताचेंय वायट येवजितात. ताका लागून भारताचे इश्टागतीक जाप दितना पाकिस्तानान आमचे फाटींत सुरो तोपपाचो यत्न केलो. पूण ताचे उपरांत भारताच्या शूर सैनिकांनी जो पराक्रम दाखयलो, भारतान आपलें जें बळगें दाखयलें तें सबंद संवसारान पळयलें. तुमी कल्पना करूंक शकतात, उंच दोंगरांनी राविल्ले दुस्मान आनी सकयल लढपी आमचे सैनीक, आमचे वीर जवान. पूण जैत दोंगरा वयले उंचायेचें न्हय, भारताच्या सैनिकांच्या उंचेल्या हावेसांचें आनी खरें वीरतायेचें जालें. इश्टानो, त्या वेळार म्हाकाय कारगिलाक वचपाचें आनी आमच्या जवानांचें वीरतायेचें दर्शन घेवपाचें सौभाग्य लाभलें. तो दीस म्हजे जिणेंतल्या सगळ्यांत मोलादीक खिणां मदलो एक आसा. हांव पळयतां आयज देशभरांतले लोक कारगिल विजयाची याद करतात. सोशल मिडियाचेर एक हॅशटॅग करेज इन कारगिल वांगडा लोक आपल्या वीरांक नमन करूंक लागल्यात. जे शहीद जाल्यात तांकां नमळायेचीं आर्गां ओंपूंक लागल्यात. हांव आयज सगळ्या देशवासियांचे वतीन आमच्या ह्या वीर जवानां वांगडाच त्या वीर आवयांक लेगीत नमन करतां, जांणी भारतांतल्या महान पुतांक जल्म दिलो. हांव देशांतल्या तरणाट्यांक उलो मारतां की आयज दीसभर कारगिल जैता कडेन संबंदीत आशिल्ल्या आमच्या धाडसी वीरांच्यो काणयो, वीर आवयांच्या त्यागाविशीं एकमेकांक सांगचें, शेअर करचें. इश्टानो, हांव तुमकां आयज मना काळजासावन विनंती करतां. एक वेबसायट आसा www.gallantryawards.gov.in. तुमी मुजरत विजीट करची. थंय तुमकां आमच्या शूर पराक्रमी योद्ध्यां विशीं, तांच्या पराक्रमा विशीं खुबशी म्हायती मेळटली. आनी ते म्हायती विशीं जेन्ना तुमी तुमच्या इश्टां वांगडा चर्चा करतले तेन्ना तांचे खातीर ती म्हायती प्रेरणा दिवपी थारतली. तुमी मुजरत हे वेबसायटीक विजीट करात. हांव जाल्यार म्हणन परत परत करात. इश्टानो, कारगिल झुजा वेळार अटलजीन लाल किल्ल्यावेल्यान जें सांगिल्लें तें आयजूय आमच्या सगळ्यां खातीर प्रासंगीक आसा. अटलजीन त्या वेळार देशाक गांधीजींच्या एका मंत्राची याद करून दिल्ली. महात्मा गांधींचो मंत्र आशिल्लो, जर कोणूय द्विधा मनस्थितींत आसा, म्हळ्यारूच कितें करचें आनी कितें करचें न्हय असो गोंदळ ताच्या मनांत जाला आसत, तर ताणें भारतांतल्या सगळ्यांत गरीब आनी असहाय्य व्यक्ती विशीं विचार करूंक जाय. आपूण जें कितें करता तातूंतल्यान त्या मनशाचें बरें जातलें काय वायट हें ताणें येवजूंक जाय. गांधीजींच्या ह्याच विचारा मुखार वचून अटलजीन सांगिल्लें, कारगिल झुजान आमकां एक दुसरो मंत्र दिला. तो मंत्र आसा, खंयचोय महत्वपूर्ण निर्णय घेवचे आदीं आमी येवजूंक जाय. आमचें हें पावल त्या सैनिकांच्या सन्माना खातीर योग्य आसा, जांणी ह्या दुर्गम दोंगराचेर आपल्या प्राणांचें बलिदान दिल्लें. येयात
अटलजींच्या आवाजांत तांची ही भावना आमी आयकुया, जाणुया आनी स्विकारुया. ती काळाची गरज आसा. अटलजीन म्हणिल्लें, आमकां सगळ्यांक याद आसा, गांधीजीन आमकां एक मंत्र दिल्लो. तांणी सांगिल्लें, जर कोणूय कितें करचें आनी कितें करचें न्हय अशें द्विधा मनस्थितींत आसा, तर तुमी भारतांतल्या सगळ्यांत असहाय्य व्यक्तीविशीं विचार करात आनी स्वताकूच विचारात की तुमी जें करपाक सोदतात तातूंतल्यान त्या व्यक्तीचें बरें जातलें काय ना तें. कारगिलान आमकां दुसरो मंत्र दिल्लो. खंयचोय महत्वपूर्ण निर्णय घेवचे आदीं आमी पयलीं येवजूंक जाय की आमचें हें पावल त्या सैनिकांच्या सन्मानाक योग्य आसा जांणी त्या दुर्गम दोंगराचेर आपले प्राण ओंपिल्ले. इश्टानो, झुजाचे परिस्थितींत आमी जी गजाल सांगतात, करतात, ताचो शिमेवयल्या सैनिकांच्या मनोबळाचेर, तांच्या कुटुंबाच्या मनोबळाचेर खूब मोठो परिणाम जाता. ही गजाल आमी विसरूंक फावना. आनी देखूनच आमची वागणूक, आमचो वेव्हार, आमची वाणी, आमचें उतर, आमची मर्यादा, आमची मोख हें सगळें करतना आमी एकूच तकलेन दवरूंक जाय की आमी जें करतात, सांगतात तें सैनिकांचें मनोबळ वाडयतलें, तांचो सन्मान वाडयतलें. राष्ट्र सर्वोपरीचो मंत्र घेवन आनी एकतेच्या सुत्रांत बांदिल्ले देशवासी आमच्या सैनिकांची ताकद हजार पटींनी वाडयतात. आमच्या हांगा तर म्हणिल्लेच आसा, संघे शक्ती कलौ युगे. केन्ना केन्नाय आमी कसलोच विचार करिनासतनाच सोशल मिडियाचेर अश्यो गजाली वाडयतात ज्यो आमच्या देशाक लुकसाण करतात. केन्ना केन्नाय उमेदीच्या भरांत फॉवर्ड लेगीत करतात. आमी जें करतात तें चुकीचें आसा हें कळूनय आमी तें करत रावतात. आयज झूज फकत शिमेचेरूच लढनात. देशांतल्या कांय वाठारांनी अशें झूज चालू आसा. आनी दर एक देशवासियाक तातूंत आपली भुमिका स्पश्ट करपाची आसा. आमकांय आमची भुमिका शिमेर दुर्गम परिस्थितींत लढपी सैनिकांक याद करून स्पश्ट करची पडटली. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, फाटले कांय म्हयने पुराय देशान एकवटान रावन जे तरेन कोरोनाक तोंड दिलां, ताका लागून कितलेशेच अदमास चुकीचे थारल्यात. आयज आमच्या देशांत रिकव्हरी रेट हेर देशांचे तुळनेन खूब बरो आसा. वांगडाच आमच्या देशांतलो कोरोनाक लागून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडोय संवसारांतल्या चडशा हेर देशांच्या मानान उणो आसा. खरेंच मनशाक मरण येवप ही दुखेस्त गजाल. पूण भारत आपल्या लाखांनी देशवासियांची जीण वाचोवपाक यशस्वी थारला. पूण इश्टानो, कोरोनाचो धोको अजून वचूंक ना. कांय वाठारांनी ताचो नेटान प्रसार जावंक लागला. आमी खूब सादूर रावपाची गरज आसा. कोरोना जो सुरवातेक आशिल्लो तितलोच अजूनय घातक आसा हें आमी तकलेन दवरूंक जाय. आनी देखून आमी अदीक सादूरतायेन वावरूंक जाय. चेऱ्याचेर मास्क घालप वा कसलोय ल्हान सुती कोपडो गुठलावप, 2 मिटराचें अंतर दवरप, परत परत हात धुवप, थुंकपाची संवय मोडप, नितळसाणेचेर लक्ष दवरप, हीच आमची हत्यारां जी आमकां कोरोना पसून वाटावंक शकतात. केन्ना केन्नाय आमकां मास्कचो त्रास जाता आनी चेऱ्यावेले मास्क काडून उडोवचें अशेंय दिसूंक लागता. आमी उलोवणी सुरू करतात जेन्ना मास्कची खरी गरज आसता त्या वेळार आमी मास्क काडटात. अशा वेळार हांव तुमकां विनंती करतां, जेन्ना तुमकां मास्काक लागून कटकट अशी फील जाता, तें काडचें अशें दिसूंक लागता, तेन्ना खिणभर त्या डॉक्टरांची याद करात, त्या नर्शींचें स्मरण करात, आमच्या त्या कोरोना वॉरियर्सांचो विचार करात. तुमी पळयलाच आसतलें की ते मास्क घालून वरांची वरां आमची जीण वाचोवपा खातीर वावुरतात. 8-8, 10 वरां ते मास्क घालून रावतात. तांकां त्रास जायना व्हय? थोडे तांचें स्मरण करात, तेन्ना तुमकां दिसून येतलें आमी एक नागरीक
ह्या नात्यान कसलेंच घाळपण करून उपकारचें ना आनी कोणाक घाळ रावंक दिवंकूय आमकां परवडचें ना. एके वटेन आमकां कोरोना आडची लढाय पुराय सादूरतायेन आनी सावधानतायेन लडपाची आसा, जाल्यार दुसरे वटेन खर कश्ट करून, वेवसाय करून, नोकरी, अभ्यास जें कितें आसा तें कर्तव्य आमकां पूर्ण करूंक जाय. तातूंत गती हाडूंक जाय. तांकांय वयले तेंगशेर पावपाक जाय. इश्टानो, कोरोना काळांत आमच्या ग्रामीण क्षेत्रांनी पुराय देशाक दिशा दाखयली. गांवच्या थळाव्या नागरिकांचे, ग्रामपंचायतींचे कितलेशेच यत्न मुखार येवंक लागल्यात. जम्मूंत एक ग्राम त्रेवा ग्रामपंचायत आसा. बलबीर कौर ही थंयची सरपंच. बलबीर कौरान आपले पंचायतींत 30 खाटींचें एक क्वॉरंटाईन सेंटर तयार केलें अशें म्हज्या कानार पडलां. पंचायतींत येवपी रस्त्याचेर उदकाची वेवस्था केली. लोकांक हात धुवपा खातीर त्रास जावचो न्हय हाची तजवीज केली. इतलेंच न्हय, ही बलबीर कौर खुद्द आपल्या खांद्यार स्प्रे पंप हुमकळावन व्हॉलंटियर्स वांगडा पुराय पंचायतींत सरभोंवतणच्या वाठारांत सॅनिटायझेशनचें कामूय करता. अशीच एक काश्मीरी बायल सरपंच आसा. गांदरबलांतल्या चौटिलवारांतली जैतुना बेगम. आपली पंचायत कोरोना आडची लढाय लडटली आनी येणावळी मेळयतली अशें जैतुना बेगमान थारायलें. तिणें पुराय वाठारांत फ्री मास्क वांटले, फ्री रेशन दिलें. तशेंच तिणें लोकांक शेत बियाणी दिली आनी आपोलाची कलमांय दिली, जे वरवीं लोकांक शेतांनी, मळ्यांनी कसलोच त्रास जावचो ना. इश्टानो, काश्मीरांतली आनीक एक प्रेरणादायी घडणूक आसा. हांगा अनंतनागांत म्युनिसिपल प्रेसिडेंट आसा श्री मोहम्मद इकबाल. तांकां आपल्या वाठारांत सॅनिटायझेशन करपा खातीर स्प्रेयरची गरज आसली. ताणें खबर काडली तेन्ना तांकां कळ्ळें की मशीन दुसऱ्या शारांतल्यान हाडचें पडटलें आनी ताचें मोल आसा 6 लाख रुपया. इकबालान खुद्द यत्न करून आपलें आपूण स्प्रेयर मशीन तयार केलें आनी तेंवूय बी फक्त 50,000 रुपयां भितर. अश्यो कितल्योश्योच देखी आसात. पुराय देशांत कोणशा कोणशांनी अश्यो कितल्योश्योच प्रेरणादायी घडणुको मुखार येतात. हें सगळें तोखणायेक पात्र आसात. आव्हानां आयलीं, पूण लोकांनी तितलेच ताकदीन ताका तोंड दिलें. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, खऱ्या अप्रोचान, सकारात्मक अप्रोचान सदांच आपत्तीच्या वेळार विपत्तीक विकासांत रुपांतर करपाक खूब आदार जाता. आतां आमी कोरोना वेळारूय पळयतात. आमच्या देशांतल्या चलयांनी, बायलांनी आपल्या टॅलंटाच्या आनी स्किलाच्या बळग्यार कांय नवे प्रयोग सुरू केल्यात. बिहारांत कांय वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप्सांनी मधुबनी पेंटिंग केल्ले मास्क करप सुरू केलां आनी ल्हव ल्हव ते खूब पॉप्युलर जावंक लागल्यात. हे मधुबनी मास्क एके वटेन आपले परंपरेचो प्रचार तर करतातूच, पूण त्याच वांगडा लोकांची भलायकी बरी दवरून तांकां रोजगारूय दिता. तुमी जाणातूच, नॉर्थ इस्टांत बांबू म्हळ्यार कोणे कितल्या प्रमाणांत मेळटात. आतां ह्या कोण्यापासून त्रिपुरा, मणिपूर, आसामच्या कारागिरांनी हाय क्वॉलिटीच्यो उदकाच्यो बाटल्यो आनी टिफिन बॉक्स तयार करप सुरू केलां. बांबू पासून तुमी तांची क्वॉलिटी पळयशात तर तुमचो विश्वासूच बसचो ना की कोण्याच्यो बाटल्यो इतल्यो आकर्शक आसूंक शकतात. आनी दुसरें म्हळ्यार ह्यो बाटल्यो इको फ्रेंडलीय आसात. ह्यो वस्तू जेन्ना तयार करतात तेन्ना कोण्याक पयलीं कोडुलिंबू आनी दुसऱ्या वखदी पाल्यां वांगडा उकळटात. ताका लागून तातूंत वखदीय गूण येतात. ल्हान ल्हान थळाव्या प्रॉडक्ट्सांतल्यान कशी व्हड सफळताय मेळटा ताचें एक उदाहरण झारखंडांतल्यान मेळटा. झारखंडांतल्या बिशुनपुरांत ह्या दिसांनी 30 परस चड लोक मेळून लेमन ग्रासची शेती करतात. लेमन ग्रास 4 म्हयन्यांत तयार जाता आनी ताचें तेल बाजारांत बऱ्या दरान खपता. ताका आयज खूब मागणीय आसा. आतां हांव देशांतल्या 2 वाठारां विशीं उलयतां.
दोनूय एक दुसऱ्याच्या शेकड्यांनी किलोमीटर पयस आसात आनी आपापले तरेन भारताक आत्मनिर्भर करपा खातीर वेगळोच वावर करतात. एक आसा लडाख आनी दुसरो कच्छ. लेह आनी लडाख ही नांवां घेतले बरोबर आमच्या दोळ्या मुखार सोबीत सुंदर देंगणां आनी ऊंच ऊंच दोंगर येतात. थंड आनी शीतळ हवा आमचें आंग स्पर्शून वता. तशेंच कच्छाचें नांव काडटकच नदरे मुखार येता तें रेंवट. खूब पयस पयस पातळिल्लें रेंवट. झाडां पेडां खंयच नदरेक पडनात. हें सगळें आमच्या दोळ्या मुखार येता. लडाखांत एक विशिश्ट फळ जाता जाचें नांव चुली वा एप्रिकॉट वा जर्दाळू. हें पीक ह्या क्षेत्राची इकॉनॉमी वाडोवपाची तांक दवरता. पूण खंतीची गजाल म्हळ्यार सप्लाय चेन, हवामान बदल असल्या आव्हानांक तांकां तोंड दिवचें पडटा. हें पीक इबाडपाचें प्रमाण उण्यांत उणें जावचें हे खातीर एक नव्या इनोव्हेशनाचो वापर करप सुरू आसा. एक ड्युएल सिस्टम आसा जाचें नांव आसा सोलर एप्रिकॉट ड्रायर अँड स्पेस हिटर. हें उपकरण जर्दाळू आनी दुसरी हेर फळां वा भाजयांक गरजे प्रमाण सुकयता आनी तेवूय बी हायजिनीक तरेन. आदीं जेन्ना जर्दाळूंक शेतां लागसार सुकयताले तेन्ना तांचें लुकसाण तर जातालेंच, पूण त्याच वांगडा धुल्ल आनी पावसाक लागून फळांच्या क्वॉलिटीचेरूय परिणाम जातालो. दुसरे वटेन आयज कच्छांत शेतकार ड्रॅगन फ्रुट्सची शेती करपा खातीर हर तरेन यत्न करतात. खुबशे लोक जेन्ना आयकतात तेन्ना अजापीत जातात. कच्छांत ड्रॅगन फ्रुट्स, पूण थंय कांय शेतकार ह्या कामांत गुंतल्यात. फळाची गुणवत्ता आनी उण्या जमिनींत चड उत्पादन कशें काडूं येता हाचेर इनोव्हेशन करप चालू आसा. ड्रॅगन फ्रुट्सची लोकप्रियता वाडूंक लागल्या अशें म्हाका सांगलां. भोव करून नाश्त्यांत ताचो वापर खूब वाडला. कच्छांतल्या शेतकारांचो संकल्प आसा की देशाक ड्रॅगन फ्रुट्सची आयात करची पडची न्हय. हांव करता ती हीच आत्मनिर्भराची गजाल. इश्टानो, जेन्ना आमी कितें तरी नवें करूंक सोदतात, इनोव्हेटिव्ह विचार करतात, तेन्ना असलें काम सहज जावन वता जाची आमी कल्पनाच केल्ली नासता. जशी बिहारांतल्या कांय तरणाट्यांचीच देख घेवया. आदीं हे सादी नोकरी करताले. एक दीस तांणी थारायलें आमी मोती म्हळ्यार पल्सची शेती करतले. तांच्या वाठारांतल्या लोकांक हे विशीं कांयच खबर नासलें. पूण ह्या तरणाट्यांनी आतां सगळी म्हायती मेळयली. जयपूर आनी भुवनेश्वर वचून ट्रेनिंग घेतलें आनी आपल्या गांवांतूच मोतीची शेती सुरू केली. आयज ते हातूंतल्यान भरपूर जोडटात. तांणी मुझफ्फरपूर, बेगुसराय आनी पाटणांत हेर राज्यांतल्यान परतल्ल्या प्रवासी कामगारांकूय तांणी ताची ट्रेनिंग दिवप सुरू केलां. कितल्याशाच लोकांक हातूंतल्यान आत्मनिर्भरतायेचे मार्ग उक्ते जाल्यात. इश्टानो, आतां कांय दिसां उपरांत रक्षाबंधनाची परब येतली. हांव ह्या दिसांनी पळयतां की कांय लोकांनी आनी संस्थांनी हे खेपे रक्षाबंधन वेगळेच तरेन मनोवपाचें अभियान सुरू केलां. कांय लोक ताका वोकल फॉर लोकलाकूय जोडूंक लागल्यात आनी ही गजाल बरी आनी खरी आसा. आमच्यो परबो आमच्या समाजा कडेन संबंदीत आसात. आमच्या घरा लागसार कोणाचोय वेवसाय वाडटा आनी ताचे उमेदीक ओतो येता तेन्ना ते परबेचो आनंद आगळोच आसता. सगळ्या देशवासियांक रक्षाबंधनाची उर्बेभरीत परबी. इश्टानो, 7 ऑगस्टाक नॅशनल हँडलूम डे आसा. भारताचो हँडलूम, आमचो हँडीक्राफ्ट हो शेकड्यांनी वर्साचे परंपरे कडेन जोडिल्लो आसा. आमचो सगळ्यांचो यत्न आसूंक जाय की फकत भारतीय हँडलूम आनी हँडीक्राफ्टाचो चडांत चड उपेग करचो न्हय, जाल्यार हे विशीं आमी चडांत चड लोकांक सांगूंकूय जाय. भारताचो हँडलूम आनी हँडीक्राफ्ट कितलो रीच आसा, तातूंत कितली विविधताय आसा हें संवसार जितलो जाणटलो तितलोच लोकल कारागिरांक आनी विणकारांक लाभ जातलो. इश्टानो, भोव करून म्हज्या तरणाट्या इश्टानो, आमचो देश बदलूंक लागला. कसो बदलता, कितले गतीन बदलता,
खंयच्या खंयच्या क्षेत्रांनी बदलता. एका सकारात्मक विचारान जर नदर मारली तर आमी खुद्द अजापीत जातले. एक तेंप आसलो जेन्ना खेळ धरून हेर सॅक्टरांत चडांत चड लोक एक तर व्हडल्या शारांतले आसताले वा व्हडल्या व्हडल्या कुटुंबांतले आसताले वा व्हडल्या स्कुलांतले वा कॉलेजींतले आसताले. आतां देश बदलूंक लागला. गांवांतल्यान ल्हान शारांतल्यान सामान्य कुटुंबांतल्यान आमचे तरणाटे मुखार येवंक लागल्यात. सफळतायेची नवी तेंगशी गांठूंक लागल्यात. हे लोक संकश्टाच्या काळाक लेगीत नवी नवी सपनां मुखार घेवन येवंक लागल्यात. अशेंच कितेंशें आमकां हालींच बोर्ड एग्जाम्सचे रिजल्ट आयल्यात तातूंत दिसून आयलां. आयज मन की बात हातूंत आमी कांय अशाच प्रतिभाशाली चले चलयां कडेन गजाली करतात. अशीच एक प्रतिभाशाली चली आसा जिचें नांव कृतिका नांदल. कृतिका हरियाणांतल्या पानीपतांतली आसा. मोदीजी: हॅलो कृतिकाजी, नमस्ते. कृतिका: नमस्ते सर. मोदीजी: तुमच्या ह्या व्हड येसा खातीर तुमकां उर्बेभरीत परबीं. कृतिका: धन्यवाद सर. मोदीजी: ह्या दिसांनी टेलिफोन घेता घेता तूं थकला आसतलें न्हय? कितल्याशाच लोकांचे फोन तुका आयले आसतले. कृतिका: जी सर. मोदीजी: आनी जे कोण अभिनंदन करतात तांकां लेगीत तुजो अभिमान आसतलो न्हय? ते तुका वळखतात म्हणून तुका कशें दिसता? कृतिका: खूब बरें दिसता. पेरंट्सांक प्रावड फील जाता. म्हाकाय तितलेंच प्रावड फील जाता. मोदीजी: बरें आसा. म्हाका सांग, तुजी सगळ्यांत व्हडली प्रेरणा कोण? कृतिका: सर, म्हजी मम्मी. ती म्हजी सगळ्यांत व्हडली प्रेरणा. मोदीजी: वा, बरें आसा. तूं मम्मी कडल्यान कितें शिकता? कृतिका: सर, तिणें आपले जिणेंत खूब संकश्टां झेल्लीं, तरी ती इतली बोल्ड आनी स्ट्रॉंग आसा सर. तिका पळोवन पळोवन म्हाका इतली प्रेरणा मेळटा की म्हाकाय तिचे भशेन जावचेशें दिसता. मोदीजी: तुजी मम्मी कितली शिकल्या? कृतिका: सर, तिणें BA केल्या. मोदीजी: BA केल्या तिणें? कृतिका: हय सर. मोदीजी: बरें आसा. तुजी मम्मी तुका शिकयताय आसतली. कृतिका: हय सर, शिकयता. संवसारांत कशें जगप हे विशीं दरेक गजाल सांगता. मोदीजी: ती तुका तापयताय आसतली. कृतिका: हय सर, तापयताय. मोदीजी: बरें आसा बेटा. तूं फुडाराक कोण जावंक सोदता? कृतिका: सर, हांव दोतोर जावंक सोदतां. मोदीजी: आरे वा. कृतिका: MBBS. मोदीजी: हें पळय, दोतोर जावप ही फकाणाची गजाल न्हय. कृतिका: हय सर. मोदीजी: डिग्री तुका मेळटली कारण तूं खूब तेजस्वी आसा, पूण दोतोराची जीण जी आसता ती समाजा खातीर समर्पीत आसता. कृतिका: हय सर. मोदीजी: तो राती वेळार सुसेगाद न्हिदूय घेवंक शकना. केन्ना पेशंटाचो फोन येता, हॉस्पिटलांतल्यान फोन येता तेन्ना धांवन वचचें पडटा. म्हळ्यारूच एके तरेचें 24/7 365 डेज दोतोरांची जीण ही लोकांचे सेवे खातीर आसता. कृतिका: येस सर. मोदीजी: आनी जिवाचो भंयूय आसता, कारण कोणाक कसलें दुयेंस जालां हें तांकां खबर आसना. दोतोरा मुखारूय खूब व्हडलें संकश्ट आसता. कृतिका: जी सर. मोदीजी: बरें आसा. कृतिका, हरियाणा हें भारता खातीर सदांच प्रेरणा दिवपी, उर्बा दिवपी राज्य थारलां. कृतिका: हय सर. मोदीजी: तूं खेळांत वांटो बी घेता? कसलो खेळ आवडटा तुका? कृतिका: सर, हांव बास्केटबॉल खेळटालें स्कुलांत. मोदीजी: बरें आसा. तुजी उंचाय कितली आसा? चड लांब आसा तूं? कृतिका: ना सर, 5'2" आसा. मोदीजी: बरें आसा. तुका खेळूंक आवडटा? कृतिका: सर, तें म्हजें पॅशन आसा. खेळटां हांव. मोदीजी: बरें बरें. कृतिका: तुजे आवयक म्हजो प्रणाम सांग. तिणें तुजेर बरे संस्कार केल्यात. तुजे जिणेक बरो आकार दिला. तुजे आवयक प्रणाम आनी खुशाल भरीत परबीं. खूब खूब अभिनंदन. कृतिका: देव बरें करूं सर. येयात. आतां आमी केरळांतल्या एर्नाकुलमांत या. केरळांतल्या तरणाट्या कडेन उलोवया. मोदीजी: हॅलो. विनायक: हॅलो सर, नमस्कार. मोदीजी: सो विनायक, कॉंग्रॅच्युलेशन्स.
विनायक, हय थँक्यू सर. मोदीजी, शाबास विनायक शाबास. विनायक, हां थँक्यू सर. मोदीजी, हाऊ इज द जोश. विनायक, हाय सर. मोदीजी, तू कसले खेळ खेळटा. विनायक, बॅडमिंटन. मोदीजी, बॅडमिंटन. विनायक, हय येस. मोदीजी, तुका स्कुलांत वा खंयूय प्रशिक्षण घेवपाची संद मेळिल्ली. विनायक, ना आमकां स्कुलांत कांय प्रशिक्षण मेळटालें. मोदीजी, बरें आसा. विनायक, टिचरी कडल्यान. मोदीजी, बरें आसा. विनायक, ताका लागून आमकां भायल्या राज्यांनी खेळपाची संद मेळटाली. मोदीजी, वा. विनायक, स्कुलांतल्यानूच. मोदीजी, कितल्या राज्यांनी तूं पावला. विनायक, केरळ आनी तामिळनाडू. मोदीजी, फकत केरळ आनी तामिळनाडू. विनायक, हय. मोदीजी, तुका दिल्लीक भेट दिवपाची आवड आसा. विनायक, हय सर, पूण सध्या हांवें उंचेल्या शिक्षणा खातीर दिल्ली युनिव्हर्सिटींत अप्लाय केलां. मोदीजी, हां म्हणजे तूं दिल्ली येतलो. विनायक, हय सर. मोदीजी, आतां म्हाका सांग, फुडाराक बोर्ड परीक्षा जे दिवपाचे आसात त्या भुरग्यांक तूं कसलो संदेश दिवंक सोदता. विनायक, खर परिश्रम आनी वेळाचें योग्य नियोजन करात. मोदीजी, म्हळ्यार वेळाचें योग्य वेवस्थापन. विनायक, हय सर. मोदीजी, विनायक, तुका कसले छंद आसात ते सांगशीत. विनायक, बॅडमिंटन आनी रोविंग. मोदीजी, तूं सोशल मिडियाचेर एक्टीव आसा तर. विनायक, ना सर, स्कुलांत आमकां कसलेंच इलेक्ट्रॉनीक उपकरण वा गॅजेट्स वापरूंक मेकळीक ना. मोदीजी, तशें जाल्यार तूं भाग्यवान म्हणचो पडलो. विनायक, हय सर. मोदीजी, बरें विनायक, तुजें परत एक फावट अभिनंदन आनी तुका बरो फुडार आंवड येता. विनायक, थँक्यू सर. येयात आमी उत्तर प्रदेश या. उत्तर प्रदेशांतल्या अमरोहांतल्या उस्मान सैफी कडेन गजाली करुया. मोदीजी, हॅलो उस्मान, खूब खूब अभिनंदन, तुका हार्दिक शुभेच्छा. उस्मान, देव बरें करूं सर. मोदीजी, उस्मान म्हाका सांग, तुका जाय आशिल्लोच रिजल्ट मेळ्ळो काय थोडो उणो मेळ्ळो. उस्मान, ना जितलो जाय आशिल्लो तितलोच मेळ्ळा. म्हजे पॅरंट्सूय खूब खूश आसात. मोदीजी, वा, तुमचें कुटुंब बरें आसा. घरांतलो तूं एकलोच जो खूब तेजस्वी आसा. तुजो भावूय तुजे भशेन हुशार आसा. उस्मान, ना सर, फकत हांवूच. म्हजो भाव मात्सो मात्सो आसा. मोदीजी, हां हां बरें बरें. उस्मान, पूण तोवूय खूश जाला. मोदीजी, बरें म्हाका सांग, तूं जेन्ना शिकतालो तेन्ना तुज्या आवडीचो विशय कसलो आसलो. उस्मान, मॅथमॅटिक्स. मोदीजी, अरे वा, तुका मॅथमॅटिक्स विशयाची आवड आसली. ही आवड कशी निर्माण जाली. खंयचे टिचरीन तुका प्रेरीत केलो. उस्मान, आमचो सब्जेक्ट टिचर रजत सर. ताणें म्हाका प्रेरणा दिली आनी तो खूब बरें शिकयता आनी मॅथमॅटिक्स आदीं सावन म्हजें खूब बरें आसलें आनी तो खूब इंट्रस्टींग सब्जेक्टूय. मोदीजी, हां हां. उस्मान, जितलो शिकता तितलें इंट्रस्ट वाडटा, ताका लागूनच हो म्हजो फेवरेट सब्जेक्ट. मोदीजी, हां हां, तुका खबर आसा एक ऑनलायन वेदीक मॅथमॅटिक्सच्यो क्लासी चलतात त्यो. उस्मान, हय सर. मोदीजी, केन्ना ट्राय केल्ली ताची. उस्मान, ना सर, आतां करूंक ना. मोदीजी, तूं पळयच, तुज्या सगळ्या इश्टांक दिसतलें की तूं जादूगार म्हणून, कारण कंप्युटराचे स्पिडीन तूं वेदीक मॅथमॅटिक्साची मेजणी करूंक शकतलो. सामके सरळ टॅक्निक्स आसात आनी आयज ते ऑनलायनचेरूय अवेलेबल आसात. उस्मान, हय सर. मोदीजी, कारण तुका मॅथमॅटिक्सांत इंट्रस्ट आसा ताका लागून नव्यो नव्यो गजाली तूं दिवंक शकतलो. उस्मान, हय सर. मोदीजी, उस्मान, आतां म्हाका सांग, फाविल्ल्या वेळांत तूं कितें करता. उस्मान, सर, उसरपत मेळटा तेन्ना हांव कितें ना कितें बरयतां. म्हाका लिखाणाचें खूब इंट्रस्ट आसा सर. मोदीजी, अरे वा, म्हळ्यार तुका मॅथमॅटिक्सची आवड आसा आनी लिटरेचराचीय आवड आसा. उस्मान, हय सर. मोदीजी, कितें बरयता. कविता, शायरी. उस्मान, कितेंय बरयता. करंट अफेर्स कडेन रिलेटेड कसल्याय टॉपिकाचेर हांव बरयतां. मोदीजी, हां हां. उस्मान, नवी नवी म्हायती मेळत आसा, जशी GST आनी आमची नोटबंदी, सगळ्यो गजाली कळटात. मोदीजी, अरे वा, कॉलेजीचें शिक्षण घेवपा खातीर कितें प्लॅन केलां. उस्मान, कॉलेजीचें शिक्षण घेवपाचें आसा. मेन्सचो फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर जाला आनी आतां हांव सप्टेंबर खातीर सेकंड अटेम्प्टाक बसतलों. म्हजो मेन एम आसा की हांव आदीं IITचे पयलीं
बॅचलर डिग्री घेतलो आनी ताचे उपरांत सिव्हील सर्विसींत वतलो आनी IAS जातलो. मोदीजी: अरे वा, तुका टॅक्नॉलॉजीची आवड आसा? उस्मान: हय सर, ताका लागून हांवें IT ऑप्ट केल्या. फर्स्ट टायम बेस्ट IITचो. मोदीजी: बरें उस्मान, म्हजे वतीन तुका खूब खूब परबी. तुजो भाव मस्तो जाल्ल्यान तुजो वेळूय बरो पासार जाता आसतलो न्हय? तुज्या आवय बापायक म्हजे वतीन नमस्कार सांग. तुका अशे तरेची संद दिली, तुजो आत्मविश्वास वाडयलो आनी म्हाका खूब बरें दिसलें की शिक्षणा वांगडाच तूं करंट इश्यूजचो अभ्यास करता आनी बरयता. खरें सांगू तुका, लिखाणाचो एक फायदो आसता आनी तो म्हळ्यार तुज्या विचारांत शार्पनेस येता. लिखाणान खूब खूब फायदो जाता. तुका म्हजे वतीन उर्बे भरीत परबी. उस्मान: थँक्यू सर. येयात. आतां आमी सामकें सकयल म्हळ्यार सावथाक या. तामिळनाडूंतल्या नामाक्कलांतली चली कन्निगा कडेन थोड्यो गजाली करुया. आनी कन्निगाची गजाल सामकी इन्स्पिरेशनल आसा. मोदीजी: कन्निगाजी वणक्कम. कन्निगा: वणक्कम सर. मोदीजी: कशें आसा तूं? कन्निगा: बरें आसा सर. मोदीजी: सगळ्यांत पयलीं हांव तुज्या येसा खातीर तुजें हार्दिक अभिनंदन करतां. कन्निगा: थँक्यू सर. मोदीजी: हांव जेन्ना नामाक्कला विशीं आयकतां तेन्ना म्हाका अंजनेयर देवूळ येवजिता. कन्निगा: हय सर. मोदीजी: आतां हांव तुजे कडलें संभाशण घट्ट याद धरतलों. कन्निगा: हय सर. मोदीजी: परत एक फावट कॉंग्रॅच्युलेशन्स. कन्निगा: थँक्यू सर. मोदीजी: तुवें परिक्षे खातीर खूब त्रास काडल्यात आसतले न्हय? परिक्षेचे तयारी खातीर तुका आयिल्ले अणभव सांगशी? कन्निगा: सर, हांवें सुरवातेक सावन खूब परिश्रम घेतल्यात. ताका लागून म्हाका हो निकाल अपेक्षीत नासलो. पूण हांवें पेपर बरो बरयल्लो. ताका लागून म्हाका निकाल बरो मेळ्ळो. मोदीजी: तुजी अपेक्षा कितें? कन्निगा: 485 वा 486 अशें म्हाका दिसता. मोदीजी: आनी आतां? कन्निगा: 490. मोदीजी: तुज्या कुटुंबांतल्या वांगड्यांची आनी शिक्षकांची प्रतिक्रिया कितें? कन्निगा: ती खूब खूश आसात आनी तांकां म्हजो अभिमान आसा सर. मोदीजी: तुजो आवडीचो विशय खंयचो? कन्निगा: मॅथमॅटिक्स. मोदीजी: ओह, तुज्यो फुडाराच्यो येवजण्यो कितें? कन्निगा: शक्य आसल्यार AFMCंत म्हाका दोतोर जावपाचें आसा सर. मोदीजी: तुज्या कुटुंबांतले वांगडी वैजकी क्षेत्रा कडेन संबंदीत आसात काय दुसऱ्या कसल्याय क्षेत्रांत? कन्निगा: ना सर, म्हजो बापूय ड्रायव्हर आनी म्हजी भयण MBBS शिकता सर. मोदीजी: अरे वा, सगळ्यांत पयलीं हांव तुज्या बापायक नमस्कार करतां, कारण तो तुजी आनी तुज्या भयणीची खूब काळजी घेता. तो एक बरी सेवा करता. कन्निगा: हय सर. मोदीजी: तो तुमच्या सगळ्यांचें प्रेरणास्थान. कन्निगा: हय सर. मोदीजी: तुजें खूब खूब अभिनंदन, पूण त्याच वांगडा तुज्या भयणीचें, तुज्या बापायचें आनी तुज्या कुटुंबाचें खूब अभिनंदन. कन्निगा: थँक्यू सर. इश्टानो, अशे कितलेशेच तरणाटे इश्ट आसात जांच्या आत्मविश्वासाच्यो, जांचे सफळतायेच्यो कथा आमकां प्रेरीत करतात. चडांत चड युवा इश्टां कडेन उलोवपाची संद मेळची अशें म्हाका दिसतालें, पूण वेळाचेय कांय मर्यादी आसतात. हांव सगळ्या तरणाट्या इश्टांक विनवणी करतां की तांणी आपल्यो कथा, आपले अणभव जे देशाक प्रेरीत करतले ते आमकां सगळ्यांक सांगचे. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, 7 समुद्रां पलतडी भारतांतल्यान हजारांनी मैल पयस एक ल्हानसो देश आसा जाचें नांव सुरिनाम. भारताचो सुरिनामा कडेन खूब लागींचो संबंद आसा. 100 वर्सां परस चड वर्सां आदीं भारतांतल्यान लोक थंय गेले आनी तांणी तेंच आपलें घर मानलें. आयज 4थी 5वी पिळगी थंय आसा. आयज सुरिनामाचे 1/4 परस अदीक लोक मूळ भारतीय आसात. तुमकां खबर आसा, थंयच्यो भाशांमदली एक सरनामी भोजपुरीची एक बोली आसा. ह्या सांस्कृतीक संबंदाचो आमकां भारतीयांक खूब अभिमान भोगता. हालींच चंद्रिका प्रसाद संतोखी सुरिनामाचे नवे राष्ट्रपती जाल्यात. ते भारताचे इश्ट आसात आनी तांणी 2018 वर्सा आयोजीत केल्ल्या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजीन पार्लमेंटरी कॉन्फरन्सांत वांटो घेतिल्लो. चंद्रिका प्रसाद संतोखीन सोपुताची सुरवात
वेदमंत्रांनी केल्ली आनी ते संस्कृत उलयल्ले तांणी वेदांचो उल्लेख केल्लो आनी ओम शांती 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 म्हणून आपलो सोपूत पूर्ण केल्लो. आपल्या हातांत वेद घेवन ते उलयले, हांव चंद्रिका प्रसाद संतोखी. आनी तांणी सोपुतांत कितें सांगलें? तांणी वेदाचो एक मंत्र उच्चारलो. तांणी म्हळें, ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामी तश्चक्येयम तन्मे राध्यताम इदमह मनृतात सत्यमुपैमी. म्हळ्यार, हे अग्नी, संकल्पाचे देवी, हांव एक सोपूत घेतां. ते खातीर म्हाका शक्त आनी सामर्थ्य दी. म्हाका असत्यापासून पयस रावपाचो आनी वचपाचो आशिर्वाद दी. खरें म्हळ्यार ही आमकां सगळ्यां खातीर अभिमानाची गजाल आसा. हांव श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखीक परबी दितां आनी आपल्या देशाची सेवा करपा खातीर 130 कोटी भारतीयांचे वतीन तांचें अभिनंदन करता. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, हे दीस पावसाचे. फाटले खेपेकूय हांवें तुमकां सांगिल्लें, पावसांत हळशीक आनी तातूंतल्यान जावपी दुयेंसां वाडटात. हॉस्पिटलांत गर्दीय वाडटा. ते खातीर तुमी नितळसाणेचेर खूब भर दियात. इम्युनिटी वाडोवपी वखदां, आयुर्वेदीक कसाय आदी घेयात. कोरोना धामीच्या वेळार आमी हेर दुयेंसां पासून पयस रावंक जाय. आमकां हॉस्पिटलांत फावटी घालूंक पडच्यो न्हय, हे खातीर पुराय काळजी घेयात. इश्टानो, पावसाच्या दिसांनी देशाचो खुबसो भाग हुंवाराक तोंड दिता. बिहार, आसाम अशा राज्यांतल्या कितल्याशाच वाठारांनी हुंवारान लोकांचे खूब हाल केल्यात. म्हणजेच एके वटेन कोरोना आसा जाल्यार दुसरे वटेन आनीक एक आव्हान आसा. अशा वेळार सगळीं सरकारां, NDRFच्यो टिमी, राज्याच्यो आपत्ती नियंत्रण टिमी, आप वावुरपी संस्था सगळ्यो एकवटान काम करतात. सगळे वटेन वाटाव आनी आदार वावर करत असतात. हे आपत्तींत अडकल्ल्या लोकां फाटल्यान सगळो देश आसा. इश्टानो, फुडले खेपे जेन्ना आमी मन की बात कार्यावळींत मेळटले ताचे आदीं 15 ऑगस्ट येवपाचो आसा. हे खेपे 15 ऑगस्टूय वेगळे पद्दतीन जातलो. कोरोना महामारीचें हें आपत्तींत जातलो. हांव सगळ्या तरणाट्यांक, सगळ्या देशवासियांक उलो मारता की आमी स्वातंत्र्या दिसा महामारीचे मुक्तीचो संकल्प करुया. आत्मनिर्भर भारताचो संकल्प करुया. कितें तरी नवें शिकपाचो आनी शिकोवपाचो संकल्प करुया. आमच्या कर्तव्याक पाळो दिवपाचो संकल्प करुया. आमचो देश आयज जे उंचायेर आसा, काय अशाच म्हान विभुतींच्या तपस्यांक लागून जाणी राष्ट्र निर्माणा खातीर आपली जीण समर्पीत केली. तातूंतल्या म्हान विभुतींतले एक आसात लोकमान्य टिळक. 1 ऑगस्ट 2020 लोकमान्य टिळकांची 100वी पुण्यतिथी. लोकमान्य टिळकांची जीण आमच्या सगळ्यां खातीर खूब व्हडली प्रेरणा आसा. आमकां खूब कितें शिकयता. फुडले फावटी जेन्ना आमी मेळटले, परत खूब गजाली करुया. नवें कितें शिकुया. सगळ्यां कडेन चर्चा करुया. तुमी सगळीं तुमची काळजी घेयात. आपल्या कुटुंबाची काळजी घेयात आनी सुसेगाद रावात. सगळ्या देशवासियांक येवपी सगळ्या परबां खातीर खूब खूब परबी. खूब खूब देव बरें करूं.